आणि एकदा कोलवाळे जेलींतल्यान ड्रग्साचो व्यवहार जाला म्हणून आता मुखार आयला। ह्या फावटी कोलवाळे जेलीन खंय गांजाचे बॉलूच सापडल्यान। गांजाचे 7 बॉल दुर्गा वयल्यान उडयले म्हणून कळटा। आता ह्या प्रकरणात कोलवाळ पुलिसांनी 3 जाण आणि त्यांच्या बरोबर एक मायनर सुद्धा भुरग्याक धरला म्हणून कळून येता। आता हे नेमके प्रकरण कितें ते आमी ह्या व्हिडिओतल्यान पळोवया। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट। 15 जुनाक कोलवाळचो डेप्युटी सुप्रिंटंडंट एक कंप्लेंट दिल्या त्या प्रमाण 14 तारखेक सकाळी पुलीस आपली ड्युटी करपाक टावराचेर चढलो तेन्ना ताणें पळयलें की दुर्गा भितर जी पॅसेज आसता तातून गोल गोल बॉल पडलेले दिसले। सकयल वचून ते कितें ते पळोवपाक गेलो। पळयले जाल्यार 7 बॉलाच्या आकारान भितर गांजा आसा ते दिसले आणि त्याने रोखडेच सुप्रिंटंडंटाक कळयले। मागीर सुप्रिंटंडंटान रोखडेच कोलवाळे पुलिसाक कळोवन ताची तपासणी केली। कोलवाळ पुलिसेक 1 किलो 397 ग्राम 1,40,000 गांजा त्या 7 बॉलाच्या आकारान असलेल्या पाकिटांनी मेवली। त्याच्या मागीर कोलवाळे पुलिसांनी अननोन मनशा आड कंप्लेंट रजिस्टर केली। त्याच्या फुडें कोलवाळे पुलिसांनी आपली यंत्रणा कामाक लागून आता ह्या केसीन गौतम तलवार, सॅम्युअल पुजारी आणि जाफर अहमद मुल्ला हे 3 जाण 24 वर्साचे भुरग्या सयत एक मायनर भुरग्याक पुलिसांनी अटक केल्या। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हे खंय 4 जाण कोलवाळे जेलींतल्या कैद्या वांगडा कॉन्टॅक्टान पयलींच्यान आशिल्ले म्हणून कळून येता। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हे जे भुरगे धरल्यान ते कैद्यांक ड्रग्स दिवपाकूच गेल्ले। त्याचो प्लॅन आसलो की ड्रग्साची पाकिटां बॉलाच्या आकारान करून दुर्गा वयल्यान शेवटून मारपाचो प्रयत्न आसलो। मात शेवटून मारलेले जे पाकीट त्या सारक्या जाग्यार पडोंक जाय आसले त्या जाग्यार पडोंक ना म्हणून हो तेजो ड्रग्साचो कांड मुखार आयलो। पुलिसाच्या यंत्रणा वयल्यान हे 4 जाण ती पाकिटां शेवटून रानांतल्यान मागीर घरा आशिल्ल्या कॉलनींतल्यान पळयतना CCTV कॅमेरान दिश्टी पडले। मागीर कोलवाळे पुलिसांनी सोद घेवन ह्या 4 भुरग्यांक आता अटक केल्या।